गणपती बाप्पा आयलो केन्ना आणि गेलो केन्ना हे काय कळ्ळेंच ना। ज्या वेळार गणपतीचें आगमन जाता त्या वेळार घरात सुख समृद्धी येता, पण जेन्ना बाप्पा आपल्या घरात परतता तेन्ना घरांतल्यो सगळ्यो वायट शक्ती आपल्या वांगडा घेवन तो वता। बिरेस्तारा 1.5 दिसाच्या गणपतीक गणेश भक्तांनी भक्तिभावान निरोप दिलो। पळयात पणजे, वास्को तशेंच हेर वाठारांतल्या गणपती विसर्जनाची ही खिणचित्रां। काल 1.5 दिसाचो गणपती आसलो। गणेश भक्तांनी मोठ्या श्रद्धेन आणि भावनेन काल गणपतीचें विसर्जन केलें। जेन्ना गणपती आपल्या घरान येता तेन्ना एक वेगळेच आनंद, उत्साही अशें वातावरण निर्माण जाता, पूण जेन्ना बाप्पा आपल्या घरा वचपाक लागता तेन्ना एक वेगळेच दुख्ख आणि अनावर जाता आमच्या मनान। पळोवपाक शकता कशे भक्तगण दर्यार समुद्रान विसर्जन करपाक येता। गोंयांत चडशे विसर्जन जाता ते समुद्राचेर। हरशीं महाराष्ट्रांत बीन पळोवपाक गेल्यार विसर्जन जाता तळयेन बिळयेन। गोंयांत चडशे भावीक भक्त जे आसा ते 1.5 दिसाचे गणपती समुद्रान विसर्जन करता। काल 1.5 दिसांचे गणपतीचे हे विसर्जन पळोवपाक शकता वास्को बिचाचेर हे विसर्जन चालू आशिल्लें।